बुरगी बसाय ना जाल्यार धाकटी आणि सकल दिसतली अरे माचे पुढे हां ओके आज आमी करमय रेल्वे स्टेशनाचेर येयल्ले आसा ते म्हणजे आमचे माणकुले भुरगे जे आसा त्या भुरग्यांनी आयज प्राउड मुवमेंट जो आसा आमच्या गोंया खातीर आनी आमच्या स्वातंत्र्य मतदारसंघाचे कितलेशे भुरगे हांगा आसा तेंच्यांनी नॅशनल लेवल जो कराटी टोर्नामेंट आसलो मुंबय हांगा ब्रॉन्झ सिल्वर आनी गोल्ड मेडल ह्या सेक्युअर करून आमकां एक प्राउड मुवमेंट हांगा केल्लो आसा आनी हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेशन करपाक हांगा मुद्दमूच येयल्लो आसा आनी सगळे जेंचे पेरंट्स आसा तांकांय कॉंग्रेच्युलेशन म्हणूंक सोदता की तेंच्यांनी तेंका फुडाकार घेतलो आनी ते भुरगे आयज मेडल्स घेवपाक शकले तशेंच तेंचे जे कोच आसा जे कोच तांकां
ट्रेनिंग दिताले आनी त्या ट्रेनिंगे खातीर आयज खरें म्हटल्यार एक खूब आमकां प्राउडीश हें आसा मुमेंट आसा तो म्हणजे हे भुरगे आयज मॅडल्स घेवपाक शकले. हांव मागता तेंच्या कोचा कडेन की तेंच्यांनी 2 उतरां सांगची आनी हो आयज तांकां कशें दिसता हो मुमेंट पळोवन ते सांगता. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या एफएलएक आमची सगळीं माणकुली भुरग्यांक घेवन आमी FSK नॅशनल चॅम्पियनशिपा लागून गेल्ले. ते आमकां जायती मेडल्स, गोल्ड मेडल, ब्रावन मेडल, सिल्वर मेडल मेळ्ळी आसा. म्हाज्या कोचाक हांव सगळ्यांक चड देव बरें म्हणटा. तशेंच भुरग्यांनी बरो परफॉर्मन्स केलो आनी बरे तरेन झगडी जावन कात्या करून बरे तरेन मेडलां हाडली. अशीच मुखार हेज्याकू मुखार आमी भुरग्यांक व्हरपाक ट्राय करतले. आमचो पेरंट्सां जर आमकां साथ मेळत जाल्यार हेज्याक बरी आमी पेरंट्स भुरग्यांक तयार करतले. मंगेश कुट्टीकर आणि ह्या भुरग्यांनी सगळे मेडलां घेतला, भरपूर मेडलां हाडला गोंयांत आणि आमी सगळे खूश आसा हे मेडलां पळोवन. आणि अशेंच कोचान हे एफर्ट्स घेवन आमकां हे शॉर्ट टायमार या मागीर 6 म्हयन्या पासून जावना म्हाज्या चेड्यान 2 एक गोल्ड मेडल आनी एक सिल्वर हाडला, दुसऱ्यांनी हाडला. पूण अशी शॉर्ट टायमार सरान आमकां ह्या भुरग्यांक ट्रेनींग दिवन हे नॅशनल मेडल हाडलेली आसा. हांव तेंचे देव बरें मागता. आनी सगळे सरूय येयल्लो विजीट केल्ली तुमकां येयल्ले मेळपाक आनी तुमकां कॉंग्रेच्युलेशन करपाकूय येयल्लो तो. आनी तेकाय हांव थँक्यू म्हणटा येयल्या कारणान. थँक्यू. सगल्यांक अशेंच आमचे गोंयांत जितले भुरगे आसा तांकां अशेंच ट्रेनींग दिवन बरी फेसिलिटी दिवन आमकां फुडें व्हरपाक जाय आनी तांकां खंय ना खंय अशें यशस्वी करून हाडपाक जाय. आनी आमचो सदांच पाठिंबो आसतलो जेन्ना आमचे यूथ जेन्ना आमचे भुरगे खंयच्याय टुर्नामेंटाक खंयच्याय हाका पार्टिसिपेट करता तेन्ना आमी सदांच तेंच्या वांगडा. आनी पेरंट्सांक परत एकदां खरेंच तुमी तांकां हांव जेन्ना फोटो पळयतालो खुबशे पेरंट्स तेंच्या वांगडा मुंबय गेल्ले. सो तांकां खरेंच कॉंग्रेच्युलेशन कित्याक तुमी एफर्ट्स दाखयता आनी कोचा वांगडा तुमीय वयता आनी तांकां एक पाठिंबो असो दिता. सो परत एकदां सगल्यांक कॉंग्रेच्युलेशन आनी भुरग्यांक वेल डन. फुडें हेज्या फुडें आनीक हाडपाक जाय, आनीक मेडल हाडपाक जाय आनी आमी तुमकां सदांच सपोर्ट करता. थँक्यू. देव बरें. फोटो काडया. मेडल